नमस्कार आदाब श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन अ स्पेशल एपिसोड ऑफ गजाली. आमी सध्या आयज फोंड्या हांगासर आसा, कपिलेश्वरी हांगासर जे टेम्पल आसा तेजे लागींच लोकविश्वास प्रतिश्ठान आसा. आतां हांगासर येवपाचें कारणूय खूब खास आसा आनी ह्यो गजाली हाज्यो भरपूर खास जावपाच्यो आसा. बरें, आमी इतलीं वर्सां पळयतात की फिल्म्स आमच्या गोंयान जी जाता ताजी जी एक क्वॉलिटी म्हणपाक शकता ती इतल्या बऱ्या पावड्याचेर पावल्ली आसा की आमकां एक जेन्ना मुवी पळयता तेन्ना फुडल्या फावटी ताज्याकून बरे मुवी पळोवपाक मेळटा आनी थिएटरांनी आतां लोक येतात. लोकविश्वास प्रतिश्ठानान आमी सद्याक बसले आनी ह्यो गजाली करता कारण अशेंच एक मुवी जे रोखडेच तुमच्या भेटीक येवपाचें आसा, तुमच्या फुड्यान येवपाचें आसा इन सिनेमा थिएटर्स. दिशा ही मुवी आनी ह्या मुवी बद्दल गजाली करपा खातीर आमच्या बरोबर ह्या मुवीचे एक्टर्स एंड डिरेक्टर्स आसा. सगळ्यान पयलीं वेलकम करता साईनाथ परब जे डिरेक्टर आसा ऑफ द मुवी. नमस्कार. तशेंच आमच्या बरोबर आसा प्राजक्ता वाडये द एक्ट्रेस ऑफ द मुवी एंड वी हॅव अभिषेक म्हाळशी जे आमचे गोंयचे सुपरस्टार म्हणपाक शकता सद्याचे. तुम्ही ताका खुबशे मराठी मुवीजांनी सॉरी मुवीजनी आमच्या सिरियल्सांनी पळयले आसतले. बट स्टार्टींग विथ दी मुवी दिशा म्हणजे विजन. दिशा हें नांव आनी मुवीन कितें आसतलें साईनाथ? बेसिकली दिशा हे दोन तरेन घेवंक शकता. एक दिशा म्हणल्यार विजन हय तें आनी दुसरें दिशा म्हणून त्या हितून एक कॅरेक्टर आसा. ओके. फिल्मान एक कॅरेक्टर आसा वीच इज नॉट ह्युमन, वीच इज अ सॉफ्टवेअर. सो एक ब्लायंड मनशा खातीर एक सॉफ्टवेअर आसा दिशा म्हणून. सो तेंच आमी नांव दवरलां. तेजो तूं दुसरोय अर्थ घेवंक शकता की तें विजन म्हणून. सो ह्या अनुशंगान तें नांव चूज केलें आमी दिशा. सो एक आउटलायन जर मुवीची विचारपाक जाय जाल्यार कितें आसतलें मुवीन लोकां खातीर? बेसिकली खंयचेंय आर्ट हें समाजाचें रिफ्लेक्शन आसता. आमच्या समाजान जें कितें घडटा पळय, कलाकार वा लेखक जो कोण आर्टिस्ट आसता तो इतको सेन्सिटीव आसता की जे रिपल्स येता समाजांच्यान ते आमी रिसीव करता आनी खंय तरी आमच्या भितर तें खतखत्ता आमच्या सेन्सिटिविटीक लागून आनी ताजें जें रिफ्लेक्शन येता ताका आर्ट म्हणटा. सो दिशा हें बेसिकली आमच्या अवती भोवती घडपी ज्यो गजाली आसा तेजेंच एक रिफ्लेक्शन आसा. जो मूळ तेजो फॅक्टर आसा तो आसा डेवलपमेंट, वा जो आमी मनशाची प्रगती जाता म्हणटा वा स्वताची आमी प्रगती चित्ता, डेवलपमेंट चित्ता, वा ज्या हितून आमी धांवता पळय सद्या आमच्या लायफान तेजी खंय तरी ती स्टोरी आसा. आनी तितून मदीं सफर जावपी वा कॉन्सिक्वन्सीसांनी आडकोवपी जी नातीं आसा मनशाची, दादल्याचे वा बायलेचे वा बाकीची नातीं आसा ती आतां कशी बदलत चल्ल्या, तितून कितें घडामोडी येत चल्ल्या तेजो हांवें मातसो ठाव घेवपाचो प्रयत्न केला ह्या कथेन. सो म्हाका दिसता गेल्या वर्साच ऑर एक वर्स जावन गेले गोश्टीक जे आमी ह्याच फिल्मा बद्दल उलयल्ले. हय बरोबर. तेन्ना सुद्दां आमी खुबश्यो गजाली केल्यो. ताचे बद्दल हांव विचारतलो 2-3 गोश्टी आसा. मुवींग टू प्राजक्ता तुझा कॅरेक्टर काय ह्या फिल्ममध्ये आणि तयारी कशी काय होती ह्या मूवीची? अच्छा, माझं संगीता नावाचं पात्र आहे. ही एक अंध शिक्षिका आहे. लोकविश्वास म्हणजे एका संस्थेत काम करणारी, असोसिएशनमध्ये काम करणारी एक अंध शिक्षिका आहे. तर ही जनरली काय होतं की अंध किंवा स्पेशल चिल्ड्रनसाठी आपण सहानुभूती म्हणतो की आपण त्याला सहानुभूती दिली पाहिजे. पण माझ्या पात्राचं म्हणणं काय आहे की तुम्ही सहानुभूती नका देऊ, तुम्ही आम्हाला स्वावलंबी म्हणजे धीर द्या उभं राहायचा, असं म्हणणं आहे या पात्राचं. आणि ती स्वतः माझं पात्र स्ट्रॉंगली उभं राहायचा प्रयत्न करते या मूवीतर्फे. आणि या तयारीसाठी मी इथे लोकविश्वासमध्ये येऊन ट्रेनिंगसाठी 5-6 दिवस या सर्व विद्यार्थ्यांसोबत मी थांबले. त्या शिक्षकांची पण मला मदत झाली. अशी खूप इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती माझ्या कॅरेक्टर डेव्हलपमेंटची. बरोबर, त्याच्याबद्दल आमी बोलुया. अँड म्हाका दिसता की तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की आमी आयज हांगासर कित्याक आसा ते लोकविश्वास प्रतिश्ठान हांगासर. कारण एक स्पेशल स्कूल आसा हांगासर आनी आमी खुबशे फावटी विजीट करता पूण थंयसरल्यो कांय बारीक गोश्टी आसा त्यो थंयसरूच दवरून येता, त्यो घेवन घरा कडेन येना, ज्यो आमच्या मनान उरपाक जाय अश्यो गोश्टी आसता. ताच्या बद्दल थोड्यो कितें गजाली आमी करतलेच. बट आमी अभिषेकाक विचारया की ताजे कॅरेक्टरा बद्दल अँड ताजी तयारी कशी कितें आशिल्ली. म्हाजें जें पात्र आसा तेजें नांव हेमंत आसा. आनीक सायनाथान पयलीं म्हाका स्क्रिप्ट आयकली आनीक हांव थोडोसो कन्फ्यूज जालो. सॉफ्टवेअर इंजिनियर, म्हाका तें कांयच खबर नाशिल्लें तेजें नेमकी कितें काम आसता, तो कितें करता, कसो वर्क करता. सो हांवें म्हणलें तुकाच हेल्प करची पडटली म्हाका. सो तेजोच एक फ्रेंड आशिल्लो विराज नायक, तेणी ताका सांगलें की आपूण अशें एक फिल्म करता, सो तुजी हेल्प लागतली. तो म्हणपाक ओके ताका धाडून दी म्हणून. सो हांव एक 6-7 दीस डेली तेजे फुड्यान वचून बसतालो आनीक
कांय उलयनाशिल्लो, फक्त ताका ऑब्जर्व करतालो तो कसो वर्क करता. आनी तेणी खुबश्यो गजाली म्हाका सांगल्यो की लायव्ह PCB कितें उरता, सर्कीट कितें उरता, कितें कितें मटेरियल लागता, कित्याक लागून लागता, कशें सोल्डरींग करतात, कितें खुबश्यो गजाली उरतात तेंच्यो. आनी तो एक्चुली थंय ते सगळें करता म्हणटकीर हांवें तेका तो लायव्ह पळयलो आनीक थंय एक कळ्ळें की हेंची कितली तयारी उरता आनी कशें वर्क करता. सो थंयच्यान म्हणलें थोडेंशें वर्क करपा जाता. बरोबर. इंडिव्हिज्युअली तुम्ही दोघांनी ट्रेनिंग स्वतः खातीर घेतलेली. तू पण स्वतः इकडे येऊन ट्रेनिंग घेतली होती. त्याच्यानंतर काही वर्कशॉप्स म्हणजे वर्कशॉप बीन स्पेशल कितें घेवपाचें पडिल्लें तुका? वर्कशॉप्स म्हणल्यार आमची डिस्कशनां खूब जातालीं. स्क्रिप्ट म्हाका 10 ड्राफ्ट बरोवचे पडले स्क्रिप्टीचे. आनी ते बरयता आसतना म्हाज्या खातीर तो एक प्रोसेस आसलो रायटिंगाचो. आनी तितूनच्यान खुबश्यो गजाली शिकलो. हांव रेफरन्सीस फिल्मांच्यान घेवच्या पेक्षा रियल लायफांच्यान घेवप प्रिफर करतालो. सो हांव थोडे इवन हांगा येवच्या पयलीं आनीक थोडे ब्लायंड टिचर्स जे आसा ते घरा वचून ट्रेनींग बी दिता तेंच्या वांगडा हांव थोडे वचून पर्सनल सेशन्स बी अटेंड केल्या. आनी ती म्हाका तेंच्यो भुरग्यांच्यो गजाली सांगतालो. लायक जितून जशें एक वाक्य आसा की ती सहसा कुणावर विश्वास ठेवत नाही, पण तो एकदा ठेवला तर पक्का असतो अशें म्हणून एक वाक्य घातलां. तें म्हाका एक्चुली एक टिचरीन सांगलेलें. ते म्हाका एक ब्लायंड भुरग्याच्या फुड्यान घेवन गेले आनी ते भुरगें ताका कळ्ळें कोण तरी अनवळखी मनीस येयला म्हणून फुड्यान. आनी ते मातशें हेजिटंट जावंक लागले. ते टिचरीकूच घट धरून रावंक लागले. ताका विचारलें ते अशें कित्याक करता. ते म्हणलें तांकां कळटा अनवळखी मनीस येयला, पूण तूं नॅक्स्ट टायम परत येत न्हू. ते म्हणलें तुजोय हात धरतले आनी तुजेर विश्वास दवरतले. ती गजाल म्हाका खंय तरी टच जाली आनी हांवें तो डायलॉग करून फिल्मान घातला. सो तश्यो खुबश्यो गजाली एड जाल्या ज्यो रियल लायफांच्यान उखल्लेल्यो आसा. ओके. बाय द वे, हे जेन्ना प्रोसेस चालू आशिल्लो जेन्ना तुका इनिशियली जेन्ना स्क्रिप्ट बरयतालो, फर्स्ट ड्राफ्ट बरयतालो एंड देन 10व्या ड्राफ्टा कडेन पावसर अश्यो नव्यो गोश्टी किंवा अश्यो ज्यो तुका खबर नाशिल्ल्यो किंवा तुका एक्सपेक्ट नाशिल्ल्यो अश्यो गोश्टी एड जाल्यो फिल्मांत? खुबश्यो. एक्चुली सचिन कशें आसता ना, तोच प्रोसेस आसता खंयच्या आर्टाचो. इवन आमी नाटक करता पळय, आमी म्हणटा न्हू 2-3 म्हयने आमी ते तालमींच्यान वयता. एक्चुली आमी जस्ट थंय वचून गाडवाच्या सारके डायलॉग रिपीट करिना. आमची एक्चुली ग्रोथ जाता मनीस म्हणून. दुसऱ्या मनशाक पळोवपाचो जो आमचो दृश्टिकोन आसा पळय तो बदलोंक लागता. आनी ती संवेदनशीलता समाजान दवरप हेंच कलाकाराचें काम. सो तें न्हू तुजे दोळे जर ते उघड आसत न्हू ते पळोवपाच्यो, तूं खुबश्यो गजाली शिकता. सो ह्या एक फिल्मान म्हाका खूब कितें शिकयलां. खूब तो प्रोसेस लायक वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग. तुवें वर्कशॉपाचें विचारलें तें सांगता. वर्कशॉप अशें म्हणजे चड डिस्कशन जातालें तांचे कडेन. आनी एक मजेशीर गजाल तुमकां सांगूंक जाय ती म्हणल्यार तांकां हांव कितें करतालो, रियल लायफान जर तुमी तशी कपल आसली जाल्यार तुमी कितें करतली आसली अशें आमी थोडे प्रयोग केले. लायक कला अकादमींच्यान तें ब्लायंड जातालें आनी अभिषेकाचो हात धरून ती कांपलार चलत वयतालीं दोगांय. आनी लिटरली कांपलार जे लोक बी बशीक रावताले पळय ते चुरचुरताले तांकां. आनी म्हाका येवन मागीर अभिषेकान सांगलें की आपणे प्राजक्ताक म्हणलें की तूं कॅरेक्टर सोडूं नाका नाल्यार मार पडटलो. आनी सेम आमकां अनुभव येयलो जेन्ना आमी मँगलोर एक दीस शूट केल्या. मँगलोर थंय ती हनीमुनाक भोंवोंक गेल्या असो एक सीन आसलो. आनी थंय आमी जी देवळा कडेन भोंवतालीं न्हू, कित्याक आमी रन एंड गन स्टायलीन शूट केलां. आमचे कडेन रिफ्लेक्टर्स व्हडलो क्रू बी अशें कांय नासतालें. आमी लिमिटेड सेटअप घेवन वयताले, शूट करताले आनी कित्याक म्हाका ते रियल जाय आसलें सगळें रियल असो. सो थंय हेंकां मदींच एक्टींग करूंक लावप वॉज लायक अ रिस्क. सो थंय तशेंच जालें. ते ताका हात धरून तेजे ते देवळांनी बी वयताले ब्लायंड कशें जावन आनी ती बायलां बी चुरचुरतालीं बावडी. रे कितें म्हणजे अशें. आनी म्हाका तेन्नाच कळ्ळें की खंय तरी जर इमेजीस असो इम्पॅक्ट करूंक शकता जाल्यार जेन्ना ते विज्युअली शूट जातलें न्हू ते खंय तरी कोणाच्या काळजाक टच जातलें वचोन. हें खंय तरी म्हाका ते प्रोसेसांच्यान दिसलें. एक्झॅक्टली. पूण हे आयकपाक खूब फनी दिसता, पूण ज्या टायमार ते लोक आशिल्ले आतां कळ्ळें आसतलें की कोण आसले ते. बट इन केस जशें फुड्यान जर तुमचे कोण दिसत जाल्यार प्लीज मदत ना. आमी मागीर एक गजाल डेलिब्रेटली अवॉयड केली. तशें जे आमकां शॉर्ट्स मेळ्ळे, खूब मजेशीर शॉर्ट्स आसा म्हाजे कडेन, स्टॉक आसा म्हाजे कडेन आजुनूय, जितून खरीच ती अशी कोण बायल अशी पळयता आनी चुरचुरता बी. पण आमी तें दवरूं ना, काडलें. कित्याक तो एक खंय तरी लास्ट आमी हें करता ते सगळें एक ड्रामा आसा, इट्स नॉट रियल थिंग. तो एक भान आसा आमकां एज अ कलाकार म्हणून. सो आमी तें अवॉयड केलां. बट प्रोसेसच आमी उलयताले, जो वर्कशॉप वा प्रोसेस म्हणटा न्हू तो असो प्रोसेस आमी केला. एक्चुली आमचो पानवालो आसा हितून, तो एक्चुली पान लावन शिकला. तो बॉम्बे एक पानवाल्या कडेन वचून बसतालो आनी पान कसले लायता ताका बावडे खबर नासली. तो पान लावंक शिकला. अशे थोड्यो गजाली आमी इन रियल केल्या. पानवाल्याक सुद्दां पान कशें लावप हें शिकचें पडलें.
हो प्रोसेस आशिल्लो फिल्माचो. ओके, अभिषेक, प्राजक्ता तुमकां सांग सोदता, आत्तां सांगलें की तुमकां एज अ रियल हजबंड वायफ कशी रावपाक लायलें, म्हणजे तुमकां भायर सरपाक लायलें कला अकादेमींतल्यान. कितें आशिल्लें मायंडान, कितें चलतालें प्राजक्ता? पहिल्या दुसऱ्या दिवशी आमचं रिडिंग झालं त्यावेळी व्यवस्थित होतं, पण नंतर टेक्निकली जेव्हा गोष्टी सुरू झाल्या, जेव्हा अभिषेकची ओळख होती, मैत्री होती, त्यामुळे एवढं दडपण नव्हतं. मी कम्फर्टेबल होते ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून त्याच्यासोबत काम करताना. पण जेव्हा तो प्रसंग आला, जेव्हा आम्ही दोघं बाहेर पडलो, सुरुवातीला आम्ही नॉर्मल चालत होतो, नंतर म्हटलं की आपण बघूया करून काय होतं. पण तिथे त्या क्राऊडमध्ये खूप ऑकवर्ड, माझं सोडून मी ब्लाइंड कॅरेक्टरमध्ये असल्यामुळे मला काय कळत नव्हतं की नक्की काय रिस्पॉन्स आहे, पण ह्याची खूपच वाट लागली होती. अभिषेक, तू आपण वळखताले थंयसर बी? ना मागीर नशिबान थंय वळखी कोण नाशिल्ले. एरिया वळखीचोच आशिल्लो, पूण नशिबान थंय कोण वळखी नाशिल्ले. पूण चलता चलता हांवें ताका म्हणलें की तूं तशें राव, म्हणलें होल्ड कर, म्हणलें थोडे वेळ पळोवया. आनी मागीर लोकांचे भुरग्यांच्यो रिएक्शन, कोण कोण गाडयेन वयतना किंवा थंय सायडीन जे स्पोर्ट्स खेळपाक आयिल्ले ते भुरगे, तेय पळोवन अशें काकूट ह्या भुरग्याची अशें करून ते सिंपती हें करपाक लागले. हांवें ताका प्राजक्ताक म्हणलें तूं आतां म्हणलें होल्ड कर, आनी तुवें जर कॅरेक्टर सोडलो आनी तूं पयलीं हांसूं दिसू लागलें, ते म्हणलें म्हाका मारतले, तुका काय म्हणपाक, तूं ते चली. ते म्हणलें आमची फकाण करता काय म्हणलें मारतले. तूं म्हणलें हांगच्या थंय लोक कोण ना, म्हणलें थंय मुखार, म्हणलें थंय म्हणल्यार वॉक करया म्हणलें आतां. सो ताका सांगलें, आनी अश्यो खुबश्यो गजाली जाल्यो म्हणजे त्या दरम्यान. आनीक खास करून ते जे कॅरेक्टर्स आशिल्ले, खंयचेय कॅरेक्टर, खंय ना अशे एक पॅचीस आसतात की जे तुवें पर्सनली पळयल्ले आसनात एक मनीस म्हणून, ते वेगळे आसात, ते अनुभव घेवपाचे आसतात वेगळे. पूण ते जर तुवें प्रॉपर केल्ले ना थंय, जाल्यार एक एकदां कळटा की ना हेणें थंय बरोबर एक्ट करूना. सो कांय गजाली त्यो करून वर्क करून पळोवच्यो पडल्यो. म्हळ्यार त्यो चुकीच्या पद्दतीन म्हणा किंवा फोटोन म्हणा की फॉल्स लॉजीक लावन थंय कांय अश्यो काडून घेवच्यो पडल्यो. आतां म्हाका खबर ना, म्हागे पर्सनली लग्न जालां, ताका लागून कितें कितें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसतात, कितें आसतात त्यो कळनात. हो एक्सपिरियन्स आसता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप कसली तरी, तो म्हाका खबर ना. सो त्यो उलोवन डिस्कशन करून काडून घेवच्यो पडल्यो. इतले पर्यंत बरें आशिल्लें जे आंधळो जावन भायर भोंवपाक लायता, फिल्मा खातीर लग्न जावं म्हटलेलें. हो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसतलो तुज्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज. आतां परत तेजी रिहर्सल करपाक गरज ना, आतां म्हळ्यार समजलें म्हाका. आतां प्रोसेस काय ना, डायरेक्ट टेक दिता. ओके, रिगार्डींग तुवें म्हळें की एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर तूं वचून स्टडी करतालो, बसतालो एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरच्या फुड्यान, तुमी पण इकडे शिकायला लागले. बरं, ह्या गोष्टीचा म्हणजे इकडे शिकत असताना, इकडे बघत असताना ज्या गोष्टी तुम्ही इकडे बघितल्या आणि आपल्या जीवनात त्याचे इम्प्लिमेंट किंवा काय फायदा झाला ह्या गोष्टींचा? मी मूवीत पण आणि पर्सनल लाईफमध्ये पण मी पात्र स्वतःशी खूप रिलेट करते. पर्सनली मला माहिती नाही मी तशी आहे की नाही, पण मला ते खूप जास्त रिलेट झालं किंवा होतं. अजूनही मी एक गाणं आहे आमच्या फिल्ममधलं, कधी ना धरावी, ते मी जेव्हा आपण कधी कधी बॅड पॅचेस असतात त्यावेळी मी खूप रिलेट करते आणि ते आवर्जून हे करत असते. ते एक स्ट्रॉंग कॅरेक्टर आहे आणि ते असं अधीमध्ये असं आपल्यात झाकळतं असं वाटत राहतं. अभिषेक, एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर ताच्यानंतर कितें खंयची वेबसायट बीन डिझायन केली? ना तितले इफेक्ट जाल्ला म्हाजे, पूण हय थोडोसो फरक पडला. म्हळ्यार पळोवपाचो दृश्टिकोन. इवन हांव शूट करतालो एक दीस आनीक मुखार ती भुरगीं आसलीं, तेन्ना हांव इतलो सामको नर्वस जालो तेंचे वर काम करतना की हांवें सांगलें ताका, म्हणलें म्हाका एक 2 मिनटां 5 मिनटां ब्रेक घे, म्हणलें मातसो राव 2 मिनटां. आनीक उदक बिदक पिलो आनी मागीर म्हणलें टेक करया. मागीर टेक बीक जालो. मागीर सायनाथ येवन म्हणपाक लागलो, तूं जर अशें मनशा बरोबर जर डील करपा जाय जाल्यार तुका पयलीं स्ट्रॉंग जावचें पडटलें. तूं जर तेंचे भशेन इमोशन्स तूं व्हांवन वचपाक लागलो जाल्यार तूं तेंचे बरोबर डील करपाक शकना. सो ही एक खरी गजाल आशिल्ली की तांकां समजून घेवपाक तुका पयलीं स्ट्रॉंग जावपाक जाय. ही एक गजाल तेतूंतल्यान कळ्ळी. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसलें की कोणाचो समजा कॉम्प्युटर चालू जायना, तुझा भाऊ आहे इकडे, थांब मी सॉफ्टवेअर आपण करतो. तो एटिट्यूड शिकला हांव, कॉम्प्युटर शिकला. इट्स अ मेक बिलीव बिझनेस. हांव तुका तो कॉन्फिडन्स दिवंक शकता. ओके, ह्या फिल्माक तशी जायती अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या. कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, इफ्फीक स्क्रिनींग जाली,
तशेंच गोवा फिल्म फेस्टिवलाक 3 अवॉर्ड, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. सो ऑब्वियसली बरें दिसलेंच आसतलें, हो विचारना की कशें दिसलें काय म्हणून. बट लोकांचो रिस्पॉन्स तेन्ना कितें आशिल्लो जेन्ना हे फेस्टिवलाक लागलेले तेन्ना? सगळ्यांत पयली स्क्रिनींग जाल्या ती कलकत्ता फेस्टिवलाक जाल्या. कलकत्ताक ताका अवॉर्ड मेळना, बट त्या वर्सा 2016 कलकत्ता फेस्टिवलाक जो मराठी सेक्शन दवरलेलो तेंच्यांनी ते फोकस मराठी म्हणून एक सेक्शन दवरलेलो. लायक एंटायर फेस्टिवल वॉज फोकसींग ऑन मराठी रिजन फेस्टिवल, आनी तितून तेंच्यांनी 5 मराठी फिल्मां चूज केल्ली फोकस मराठी सेक्शनान दाखोवपाक लागून. तितून दिशा सिलेक्ट जाले. आय वॉज व्हेरी लकी, आनी तो म्हाजो प्रिमियर आसलो, म्हज्या लायफाचें पयलें पिक्चर कलकत्ता. आनी कलकत्ताचो ऑडियन्स खूब जाणकार ऑडियन्स, जेका फिल्माची खूब बरी जाण आसा, साहित्याची बरी जाण आसा. बरे थंय फिल्मां पळोवपी लिटरेचर वाचपी अशें ऑडियन्स आसा. फिल्म जाल्या उपरांत हांव सामको लिटरली थरथरलो खरें सांगता तुका. आनी फिल्मांक काय दिग्गज डायरेक्टर आनी अशे बरे व्हडले लोकूय आसले, पळोवंक येयल्ले मुद्दम कित्याक सिलेक्ट जाला 5 फिल्मांच्या मदीं कितें आसा म्हणून ते पळोवंक येयल्ले. सो स्क्रिनींग जाली आनी म्हाका आपयलो तेंच्यांनी आनी लोकांक सांगलें कित्याक प्रश्न बी विचारूंक जाय. आनी कोणें कांय विचारूं ना, हांव पयलीं भिलो. हांवें म्हणलें मे बी लोकांक आवडना आसतलें म्हणून. पण भायर येवन म्हाका थोडे अशे रिस्पॉन्स मेळ्ळे जितून म्हाका कळ्ळें की हांव कितें सांगूंक सोदतां तें पावता म्हणून लोकां कडेन. लायक सगळ्यान पयलीं एक तो लेखक येयलो थंयचो, तो क्रिटीक कोण तरी, म्हाका आतां तेजें नांव याद येना. आनी तो सगळ्यान पयलीं येवन अभिषेकाक गाळी मारूंक लागलो. पण अभिषेकाक कॅरेक्टराक की सगळ्यान पयलीं. आनी हांव उग्गी रावलो, म्हाका कळ्ळें की हो सामको हें जाला म्हणून इनवॉल्व जाला फिल्मान. तेजी बायल ताका आडयताली आपल्या लँग्वेजीन, ताका सांगताली पुरो आसून. आनी तो म्हाका सांगतालो लिटरली आय हेट दीस कायंड ऑफ पर्सन म्हणून, जे अशे हेज्या फाटल्यान धांवता सक्सेसाच्या फाटल्यान, जांकां मनीसपण ना, अशें कितें तो बडबडटालो. आनी आपूण म्हणलें हेजेर बरयतलो आनी अशें कितें सांगलें. आनी आपल्याक म्हणूंक लागलो तुजे फिल्माची कॉपी जाय. हांवें म्हणलें ऑफकोर्स हांव धाडून दिता म्हणलें. तुमी म्हणलें तुमचो ईमेल दिया, हांव म्हणलें तुमकां लिंक धाडून दिता, कित्याक नॉर्मली आमी अपलोड करून दवरता फिल्म. ना म्हणलो टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट रिप्लेस ह्युमन इमोशन, जो आमच्या फिल्मांचेंच वाक्य. हय, ते म्हाका सांगलें. हांव उग्गी रावलो आनी म्हाजो प्रोड्युसर फाटल्यानूच बसलो, तो हांसता फाटल्यान उबो रावन. सो म्हाका कळ्ळें की फिल्म इम्पॅक्ट करता, स्पेशली फिमेल ऑडियन्सांक फिल्म खूब इम्पॅक्ट करता. कित्याक ऑलरेडी ऑल्दो ही एक ब्लायंड मनशाची, ब्लायंड फिमेलाची स्टोरी जरी आसली तरी ती म्हाज्या कोतान ती बरयता आसतना अशी बरयल्या की ती प्रत्येक बायलेक खंय तरी अटॅच जाता. म्हणजे आयज आमच्या समाजान ती बायलांची परिस्थिती आसा वा हें आसा पळय, तितूनच्यान तूं खंय तरी आत्मनिर्भरता आनी एक तुजें रियलायजेशन आसा, तेजे कडेन तुजी वयपाची जी जर्नी आसा पळय, तिका ही फिल्म रिप्रेझेंट करता. हें हांवें खूब सटली दवरलां. आत्तां वचोन सगळ्या दादल्यांक मारया आनी फुडें अशें कांय ना. खूब सटली हो विचार दवरपाचो प्रयत्न केला. आनी तो म्हाका प्रत्येक फेस्टिवलान जाणवलो. लायक जेन्ना गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलान स्क्रिनींग जाली तेज्या उपरांत एक कोण तरी NGOची एक स्टाफ येयली आनी तेणें म्हाका सांगलें की तुमचो फिल्म जाल्या नंतर ते डिवायस आम्हाला द्या म्हणून, आम्हाला ते मुलांना द्यायचं. ती बावडी खरीच समजली ते दिशा खरें म्हणून. इट्स अ फिक्शनल, हय, इट्स अ फिक्शनल डिवायस. तें अशें डिवायस आसा जितून एक दिशा सॉफ्टवेअर आसा जे तुज्या फुड्यान कितें येयलें म्हणजे तुका सांगता. लायक आतां हांवें जर अशें धरलें न्हू जाल्यार तें सांगता सचिन सुर्लीकर म्हणून. सो ब्लायंड मनशाक कळटा अशें ते तो डिवायस तयार करता आनी कॅरेक्टराक दिसता की ते डिवायस ब्लायंड मनशाक हेल्प करतले. बट प्रश्न उबो रावता की खरीच टॅक्नॉलॉजी आमच्या इमोशन्साक ओवरपास करता काय कितें, हो प्रश्न फिल्मान तुका फूल कॅरी करीत रावता. सो ती बायल इतकी ते खऱ्याच्या लेवलार चिंतूंक लागली. ती येवन तिणें म्हाका सांगलें आमच्या म्हणलें आमची स्टुडंट्स आसा ब्लायंड, तांकां म्हणलें ते डिवायस. दुसरो एक कडेन कॉमन क्वेश्चन येता म्हाका, जो आयच्या स्क्रिनिंगान येयलो म्हाका, एकट्यान भायर येवन विचारलें ते खरेंच ब्लायंड काय म्हणून प्राजक्ता. सो दॅट कायंड ऑफ रिस्पॉन्स सो रिसीव जाता. हो जो म्हाजो भंय आसलो पयलीं ते सगळ्यांक आसता, खंयच्याय डायरेक्टराक पयल्या फावटी जेन्ना तो ऑडियन्साक कितें तरी दिता व्हरोन तेन्ना तो एक भंय आसतात की लोक कशे रिसीव करतले. तो आसलोच भंय, पण खुबश्या बाबतीन पॉझिटीव आसा. सो इट इज अ गूड सायन. बट आनी एक गोश्ट जी विचारपाची आशिल्ली की तुमी म्हळें की 10 ड्राफ्ट हाजे केले. 10वो ड्राफ्ट जाता म्हणसर खुबशे डायलॉग्स, कारण हे स्पेशल स्टुडंटाचेर आसल्या कारणान डायलॉग्साचेरूच तसो तुका एक स्ट्रेस दिवन सारके डायलॉग्साचेर काम करचें पडटा आशिल्लें. पेजीस कमी जाल्यो भरपूर. ना हांव टायप करतालो. जोक्स अपार्ट. पण कशें आसता सचिन, हांव नाटकांचो, हांव थिएटर करून येयला. 2 वर्सां रंगमेळ्यान काम केलां, मागीर फ्रिलान्सींग थिएटर करतालो. आनी आमच्या ओवरऑल आमच्या कल्चरान आमच्या नाटकाचो खूब प्रभाव आसा. सो नाटक आमी शब्दान पळयता.
सो फिल्म आमी दृश्यांनी पळयता. सो हें खंय तरी म्हाका खबर आसलें, पण हांव जितले पयलीं जे म्हाजे प्रिवियस प्रोजेक्ट जाल्या पळय तितून म्हाजे कडेन ते ब्रेक करूंक जायनासलें, कित्याक नाटकाचो प्रचंड प्रभाव आसलो. सो हांव डेलिब्रेटली शब्द बरोवप टाळटालो टील 8वो ड्राफ्ट. हांव शब्द बरोवना पयलीं, हांव फक्त दृश्यां बरयतालो. हें दृश्य अशें आसतलें आनी तितून कितें जातलें त्या दृश्यान, आनी तें इमोशनली म्हाजेर कितें इम्पॅक्ट करतलें. कित्याक जेन्ना तुज्या हितून ढेंटडेण असो कांयच फॅक्टर नासता न्हू, तेन्ना तुजेर खूब जबाबदारी आसता लोकांक एक जाग्यार खेळोन दवरपाची. सो ती व्हडली चॅलेंज आसली स्क्रिप्ट बरयता आसतना, कित्याक स्टोरीन अशें कांय घडत ना जेका शार्प पेजीस आसा. सो तरी तूं ऑडियन्साक एक जाग्यार कसो बसोवन दवरतलो, ही व्हडली चॅलेंज जाता. सो तेन्ना तुका दृश्यांचेरूच खेळोन रावचें पडटा, की हें दृश्य दिसतकीर हें दृश्य दिसतलें, हें दृश्य. तितून शब्द मागीर एड जाता, ज्या जाग्यार जाय थंयच शब्द एड जाता. आनी जेन्ना इतले कमी शब्दांचो सांठो आसता न्हू तुजे कडेन, तेन्ना तुजेर परत जबाबदारी येता की त्या कमी शब्दांनी खूब कितें सांगप. सो तेन्ना जी गजाल येता पळय ताका डायलॉग म्हणटा आमी. जसो टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट रिप्लेस ह्युमन इमोशन्स, हें जें वाक्य आसा न्हू तें म्हाका तें चरवण जाता 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 आसतना सुचलां. आनी तें म्हाका दिसता की खुबश्या बाबतीन आमी आमच्या रियल लायफांनी जशें आतां मोबायलांची हें चल्ल्या, वापर चल्ला, जो तुजे ह्युमन इमोशन सरपास करूंक लागला आनी वयर वचूंक लागला, तितूनच्यान जे कॉन्फ्लिक्ट्स तयार जाता आनी प्रॉब्लेम जाता पळय, होय आमच्या समाजाच्या फुड्यान एक नेक्स्ट येवपी प्रश्न आसा. सो अश्यो गजाली न्हू बरयता 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 आसतना म्हाका रियलायज जायत वयतालो भितरल्यान. तुवें सांगलें की एक फिक्शनल जी गोश्ट आसा दिशा हो सॉफ्टवेअर, बट हायपोथेटिकली सुद्दां जर विचार केलो आमी जाल्यार ही इन रियल लायफाक हाडली जाल्यार तुमी म्हटलें की टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट रिप्लेस इमोशन्स, बट फायदेशीर ठरपाक शकता. तुमकां कितें दिसता हय डिरेक्टर? हय, हांवें कितें केलां इवन फिल्मान सुद्दां हांवें टोटल एक सायड घेवना की ना तशें जावंकच शकना अशें दवरुना. ताचो फायदो जावंक शकता, बट खंय तरी सेम आतां उदाहरण म्हाज्या फुड्यान मोबायलूच आसलो. आतां आमी खंय तरी, हांव एनालॉग एजींच्यान डिजिटल एजी कडेन गेलां. आय एम बॉर्न इन 78. सो हांवें एनालॉग एज पळयलें आनी डिजिटल एजूय पळयलें. आनी आतां मायंडसेट जे बदलल्या पळय आफ्टर गेटींग एंड्रॉयड तुज्या हातीन येयला आनी जग तुज्या हातीन येतकीर मनशाची जी सायकॉलॉजी आनी तेजी सेन्सिटिविटी बदलल्या पळय ती हांवें विटनस केल्या आनी तितूनच्यानच दिशाचो जल्म जाला. सो थंय जें कितें घडटलें पळय तें हांवें त्या डिवायसान हाडपाचो प्रयत्न केला. बरयता आसतना हांवें खूब रिसर्च केल्लो की अशें कितें खरेंच डिवायस आसा काय ना तें पळोवपाक, कित्याक अशें जावंक जायना कितें कॉपी केला म्हणून हांवें. सो तेन्ना म्हाका कांय मेळना. तेन्ना एक फक्त मेळ्ळें म्हाका की एक स्टीक आसा ब्लायंडाची जिका इन्फ्रारेड सेन्सर्स आसा, जाचे फुड्यान कितें ऑब्जेक्ट्स येयले न्हू ते वायब्रेट जाता, इतलें एकच मेळ्ळें. पण रिसंटली आतां हांव जेन्ना परत थंय एक इज्रायलाक काय खंयच्या तरी देशान तेंच्यांनी अशें डिवायस काडलां जे उलयता तुमचे कडेन. हय, आनी जे तुमकां सांगता तेंच्यांनी अशें काडलां. आतां ही टॅक्नॉलॉजी येवंक लागल्या. गुगल ग्लासीस जे म्हणून प्रकार येयल्लो तो तितलो हें जावना पॉप्युलर, तोय कांय प्रमाणान तसोच आसलो. पण आमच्या इंडियेन तें शक्य नासलें तेन्ना, कित्याक इंटरनेटूच नासलें. जेन्ना हांवें स्क्रिप्ट बरयल्ली पळय तेन्ना तसो हेंच नासलो. सो थंय खंय तरी म्हाका तें विजन कशें दिसतालें की फुडें अशें जावंक शकता म्हणून. आतां तशें जावंक लागलां, आतां येवंक लागला तुका. इवन ब्लायंड मनशाक, भुरगे जे आवयक फस्ट तूं जेन्ना हें जाता पळय तुजी टेस्ट जाता न्हू तुज्या वुंबान भुरगें आसा तें, तो फील दिवपी सुद्दां ब्लायंड मनशाक सॉफ्टवेअर्स आनी हें आसा. सो अश्यो खुबश्यो गजाली एक्सपेरिमेंट चलत आसा जगान, खुबश्यो गजाली बदलूंक लागल्या. पण भंय तोच आसा सचिन, जो आयज मोबायलाच्या बाबतींत जाता वा टीव्हीच्या बाबतींत जाता, खंयच्या मिडियाच्या बाबतींत जाता. तेजी बरी गजाल सायड आसाच, पण खंय तरी ती तुमची जी भूक आसा पळय ती तुजे इमोशन सरपास करून फुडें वचोंक लागल्या. सारकें. आनी कदाचित तुमी म्हळें की एकदां विश्वास दवरलो काय तो परत वचना किंवा विश्वासूच दवरिना, ही गोष्ट कमी जावपाक शकता. हय, तर विश्वासूच नासतलो कोणाचेर. हय हय हय, बिकॉज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. म्हणजे फुड्यान सगळे जर आसा जाल्यार ना, हितून एक भयानक गजाल येतली ती लोनलीनस, जेचेर खूब जगान आतां भाश्य चल्लां ह्या हेचेर, की लोनलीनस चड येतलें मनशाक. आनी तूं पळयता आसतलो तुजे फ्रेंड बी फेसबुकाचेर कांय दिसांनी काळो स्टेटस आसता आनी फिलींग लोनली म्हणून आसता. कळ्ळें न्हू, हो एक एक्चुली भयानक प्रॉब्लेम. तितून तुज्या आयडेंटिटी क्रायसीस स्टार्ट जातले. सो म्हाका अशें म्हणपाचें नासलें की टॅक्नॉलॉजी इज बॅड म्हणून. हांव स्वता गॅजेट्स लवर. हेमंताच्या कॅरेक्टरान जे सोल्डरींग करप, म्हाजें चायल्डहूड तशेंच गेलां. म्हाका तें सोल्डरींग बी करप, गॅजेट्स, कंप्युटर म्हाका खूब आवडटा. बट खंय तरी आमकां तो बॅलन्स जर साधना न्हू, आमी वी आर गोईंग डावन अशें दिसता म्हाका टुवर्ड्स दॅट क्लिफ. खूब तुवें जरी म्हळें की सेटल जर फिल्म आसा जाल्यार खूब हार्ड मॅसेज दिवपी अशें फिल्म म्हणजे आतां उलयतनाच कळटा. आनी एक गोश्ट जी म्हाका खरें विचारची दिसता ती म्हळ्यार म्युजीक. म्युजीक सुद्दां एक खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता इन मुवीज. ह्या फिल्माची म्युजीक कोणी? म्युजिकाचें म्हणून नॉर्मली जे आमचें फिल्म म्युजीक म्हणटा तेन्ना आमी सॉंग्स अशे चिंत्ता. सो फिल्मान एकूच सॉंग आसा,
ती आसा प्रार्थना, शाळेन जी प्रार्थना जाता पळय ती प्रार्थना ती कंपोज केल्या विश्वास च्यारी हांणी आणि तेजी अरेंजमेंट सगळी केल्या मुकेश घाटवळ हांणी केल्या आणि ते आमी बेसिकली टायटलाक वापरता, मदीं तेजो थोडो पोर्शन वापरता. बाकी जो फिल्माचो म्हत्वाचें म्युजीक आसता जे तो बॅकग्रावंड स्कोर्स आसता ते इमोशन्स जनरेट करपाक ते निरंजन पेडगांवकर म्हणून जो बॉम्बेचो हें आसा तेणें केला आणि उरलेले एक अरावंड 50% टू 40% काम जे म्हाका फिलर्स जाय आसलेले लेटर ऑन ते आशीश आसगांवकरान केल्या. हय आणि प्लेसिंग जी डिझायन म्युजीक खंय खंय कितें इम्प्लाय जातलें ते सगळें साईश देशपांडेन केलां. अरे वा, म्हणजे 99% आमचे सगळे जे गोंयचे गोंयचे artist आसा बऱ्यापैकी आर्टिस्ट ज्यांची नांवां तुम्ही विश्वास सर म्हणा किंवा साईश सर म्हणा हांची नांवां विश्वाचारी सराची बीन सगळ्यांनी आयकल्या आसतली, गांवागांवान आसतले तांची नांवां. हांच्यांनी म्युजिकेचेर काम केल्लें आसा. अँड परत एकदां हांव म्हणटा की आमच्या पयलीं म्हळ्यार की कोंकणी गोंयची फिल्मां खूब बऱ्या हेजेर पावल्ली आसा. सो बाकीची जी म्हणजे पोस्ट प्रोडक्शनाची जी कामां आसा ती सुद्दां आमच्या गोंयांत. हय सचिन कशें आता नॉर्मली पयलीं फिल्म म्हणल्यार हो खूब कॉस्टली प्रोसेस आसलो, पण आतां डिजिटल टॅक्नॉलॉजीक लागून सगळ्यांच्या हातीन येयल्या टॅक्नॉलॉजी, कळ्ळें न्हू, इजिली एक्सेसिबल जाल्या. सो पयलीं ज्या गजालीक तुका परत परत बॉम्बे धांवचो पडटालो वा चेन्नय धांवचो पडटालो सावंड मिक्सिंग मास्टरींग म्हण नाजाल्यार DCP करप थिएटरान दाखोवपाची वय ती सगळीं आतां गोंयानूच जाता. आनी म्हाका सांगपाक प्रावडली आय कॅन से दॅट एंटायर टॅक्निकल तुवें जशें 90% म्हणलें न्हू तें गोंयानूच जालां. रायट फ्रॉम तेजी कलर ग्रेडिंग एडिट प्रोसेस सगळें गोंयान जाला. सो तूं एक म्हणूंक शकता की हे दीस इज मराठी गोवन फिल्म, जरी ते मराठी असले तरी ते हे गोंयचे पिक्चर, गोंयकारांनी तयार केल्ले गोंयचे पिक्चर आसा. ह्यातून आनी एक म्हाका स्ट्रायक जाता की जे नवीन फिल्म मेकर्स आसा तांच्यांनी मुजरत येवन हें फिल्म पळोवपाचें. कारण वदळच्यान एक गोश्ट तांणी स्ट्रेस केली की लो बजेट फिल्मां कशी कितें करूं येता. आमच्या गोंयांत लो कॉस्टान बरी फिल्मां जर तुका करपाक जाय कशी कितें करपाक शकता आनी हेजेर स्टडी करपाक जाय नक्की भायर सरात आनी पळयात. हे फिल्म तुमकां 24 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक 24 ऑगस्टाक खंयच्या थिएटरान लागपाचें आसा? आयनॉक्स पणजे आनी मडगांव दोन कडेन रिलीज करता. आयनॉक्स पणजे आनी मडगांव हे फिल्म तुमकां पळोवपाक जाय. तुमी भायर सरात आनी हे फिल्म पळयात. कारण ह्यो गोश्टी तुमी ज्यो हांगासर आयकल्या तितलेच ना, हातूंतले हे आमी उलयल्या ते फक्त 10-15% आसतले अबावट द मुवी. बट तुमकां जर 100% पळोवपाक जाय, शिकून घेवपाक जाय, एक इमोशनल टच आमी म्हणपाक शकता किंवा ह्युमन रिलेशन्स म्हणपाक शकता, हाजे बद्दल जर तुमकां खऱ्यांनीच तुमकां जर तुमच्या मनाक पटोवन दिवपाक जाय जायत्यो गोश्टी जाल्यार प्लीज येयात थिएटरान 24 तारखेक. परत एक फावट सांगता पळयात अँड रिव्यूज तर दियात. आमच्या वांगडा आसतले आमचे साईनाथ परब अँड प्रजक्ता. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग विथ अस. आणि अभिषेक परत भेटू नक्की. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावत स्टुडंट. थँक्यू.